दिल्लीत 6 ते 10 मार्च मजगती निजामुद्दीन मरकाज अधिवेशनाक वांटेकार जाल्ले तबलीग जमात मुस्लिमांतले कितलेशाच लोकांक कोरोना बादला। सरकाराचे विजा नेम तशेंच सोशल डिस्टन्सिंगाचे निर्बंध मोडून ही परिशद जाल्ली। परिशदेक मलेशिया, इंडोनेशिया सावन जमाती आयिल्ले हे लोक देशभर पातळ्ळ्यात। तांकां आतां पुलीस सोदतात। दिल्लीत मरकाज हावजांतल्यान सुमार 2,500 तबलिगी मुस्लिमांक ताब्यांत घेतले। गोंयांत 9 जाण सांपडल्यात। तांकां कोरोना बादिल्लो ना, तरी प्रकरण पुलिसांनी आरोग्य खात्या कडेन दिलां। IGP जसपाल सिंग प्रुडंटा कडेन उलयलो। दिल्ली निजामुद्दीनात तबलिगी समाजाची हालींच जाल्ली परिशद देशा खातीर धोक्याची थारल्या। ह्या परिशदेक देश विदेशांतले सुमार 2,500 लोक गेल्ले। आतां एकलो कोरोना पॉझिटिव्ह मेळूंक लागला। कांय जाण सोंपलेय बी। ह्या परिशदेक देशांतल्या प्रत्येक राज्यांतल्यान लोक पाविल्लो म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या। सरकारान सगळ्या राज्यांत ह्या लोकांक सोदपाची मोहीम हातांत घेतल्या। खूब जाण मेळ्ळे। तांचे भितर कोरोनाची लक्षणां दिसूंक लागल्या। तांकां क्वॉरंटायन केला। गोंय राज्यानूय अशा लोकांचो सोद घेवप चालू आसा। ह्या परिशदेक गेल्ल्यांनी स्वता जावन फुडें येवचे, हेल्पलायनीचेर कॉल करचो म्हूण सरकारान उलो मारला। पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। बाकी कई जगहों पर भी अभी और एडिशनल सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है। जहां पर भी ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहां स्टेट्स को हमने नोटिफाई किया है कि वो एक इंटेंसिव ड्राइव लें, ताकि सभी कंसर्न जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, उनकी जांच करें, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन करें या उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल में ले जाया जाए। इसी के साथ में 1800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है, ये जे तबलीगी हे जे आसात आज हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑलमोस्ट हांवें IGPक सांगलां, ताच्या भायर हांव काही पुलीस स्टेशना कडेन हांवूय पर्सनल उलयलो। ही तबलीगी जमात जी आसा म्हाका दिसता ही देशाक मारक पडलेली आसा। गोंयांत 15 तारखेच्या उपरांत ह्या जमातींतलो कोणूच मनीस येयल्ली इन्फॉर्मेशन टील नाव ना। सांगून दिलो म्हाका हांवें आयज सांजे IGP कडल्यान पर्सनली प्रत्येक PI कडल्यान रिपोर्ट घे म्हटलां आनी प्रत्येक PI कडल्यान तो रिपोर्ट म्हाका सबमीट कर म्हटलां। नॉट म्हणल्यार अशी इन्फॉर्मेशन नाका ओवरऑल त्या तबलीगी ज्यो जमाती ह्यो आसात खंय खंय तेंच्यांनी ज्यो तेंच्यो मशिदी आसात, एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आसा एकी कडेन तरी 9 जाण भितरूच आसात। 9 जाण अजून भायरूच सरोंक ना खंय थंय। हांव PI कडेन उलयलो। हे खंय ते हे म्हटल्यार गुजरातच्यान येयले, गुजरात केरळ करून आयल्या आनी ते 9 जाण आसा। म्हणजे हे खरें म्हणजे हे घातक आसात। म्हाजें सरळ म्हणणें आसा, असले लोक आसा घातक आसा। आमी गोंयकारां पासून ह्या जे तबलीगी जे कोण येयल्ले आसा थंयच्यान तेंच्या पासून आमी सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय। इन्फॉर्मेशन पब्लीक केली गेली ऑफकोर्स हाजी इन्फॉर्मेशन जी आसा हे खंयच्या खंयच्या सेंटराचेर येयल्या पळय न्हू, वेळ पडल्यार हांव IGP कडेन पयलीं इन्फॉर्मेशन्स घेता आनी हे खंयच्या खंयच्या मस्जीद तेंचे मास खंयसर येयल्ले आसा पळय न्हू हाजी इन्फॉर्मेशन आयज काडटा आनी ते केन्ना आयल्या कितें आयल्या, कारण ते ऑनलायन आसा सगळें हें आसा, आमी व्हेरीफाय करीत आसा। तर खरें म्हणजे हे पनीश जावपाक जाय, म्हाका दिसता पनीश जावप गरजेचें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।